धारबांदोडात देवसवाडा करमल वाठारातल्या काजूच्या बागायतीत उजो लागपाची घडणूक घडली। काजीच्या बागायतीक उजो लागिल्ल्यान लाखांनी रुपयाचे लुकसाण जाले। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। काजी बागायतीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्यान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकाऱ्यांनी केला। उदक एकदम मोठो जाता रे पळय वयर कितलो वयर पावलो तो पळय तूं खंयच्यान लागलो तो उदक वचून गेलो वचून लायतात तो वर्सान वर्स लायतात कोण तरी अंदू तो आमकां पालोवपाक मेळना इतलेंच कोण तरी लायतात येवन मुद्दाम लायता काय कसं लागता तें समजना खंय एवढे खंय लायटी खांबे बी गेले आसा लायटी कांयच ना एवढे शॉर्ट सर्किट जावपा अशें कांय ना कांयच हें ना दार बंदोडशिवाय मदीं एवढे आनी मदींच लागलो म्हणटर कोण तरी लायता असो जालो। हे संदर्भात तुम्ही धारबांदोडा बी एग्रीकल्चरान बी कळयल्ले ना 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 कळना आतां कळयल्ले पयलीं कळयल्लें पण आज कळना आनी हेजे पयलीं कळयल्लें आमी एग्रीकल्चरान हेजे पयलीं कळयलें म्हळ्यार तेन्ना कितें मेळ्ळें तुमकां मागीर तेन्ना म्हाका कितें 1200 बी कितें तरी दिल्ले तेणें तेन्ना अशें जळ्ळें सगळें हेज्याकूच चड जळ्ळें आमचें तेन्ना पणस बिणस म्हागेलें सगळें गेल्लें पूण हे सगळी फॉर्मालिटी करपाक खर्च चड जाता पूण मेळटा कमी फॉरवर्डी म्हाका तेन्ना करपाक 7 ते 8 हजार रुपया खर्च येयल्लो आनी 1200 रुपया मेळ्ळे 1200 रुपया मेळ्ळे सरकारान हेजेर कितें तरी गंभीरतेन कितें तरी करचें पळोवपा न्ही आमगेलें हें एक दिसांनी 2 दिसां हें न्ही हें आमगे वर्सांचें हें आमी आज 10-12 वर्सां हांगा हें करता तरी पूण बाय आज एक दिसा भितर पूण अशी जी घटना घडटा उजो लागून बी तेन्ना सरकारान हेजेर कितें तरी आर्थीक मदत मातशी जास्त करची पळोवपाच न्ही पळय हांव तरी आतां कंप्लेन दितलो हांव एग्रीकल्चराक एक सुद्दां ना केन्ना लागलो सकाळी कोण पळयलो मागीर उजो लागलो तो मागीर फोन करतकीर आमी येयली सांगता न्हू उजो लागलो मागीर तेन्ना पयलीं आमगे सगळें जळोन गेलें। तुमची सगळ्या काजी हांगा आसा कितली काजी जळ्या अशी आसतली अंदाज सगळी जळ्या एक सुद्दां कलम लायल्ली 2 वर्सां दिल्ली आमकां आतां हितून एग्रीकल्चरान ती कलमां बी सगळी जळ्ळी आनी जागो असो आसा की हांगासर फायर ब्रिगेडाक आपोवपा मेळना ते वयर सड्यार आतां सड्यार आसा ताका लागून कितले लॉस जाला आसा अंदाजे तुमचे सगळ्यो काजी गेल्यो 1000 तरी आसतल्यो बारीक बारीक कलमां न्ही ती मोठे आमी दावकोण देवसड्यार थंय आसा आमी ज्या जाग्यार जे गांवचे लोकांचे हांगा काजी आसा मोठ्या प्रमाणांत काजूची पीक घेतलेलें आसा सड्यार कलमां घातलेले आसात जे पुर्ण राती हांगा मोठ्या प्रमाणांत ते काजूंक उजो लागलो आनी सबंद तेंची काजू जळोन गेल्ली आसा। लोकांक कळ्ळे ते म्हायती प्रमाणे लोकांनी जेन्ना दाव घेतली सकाळ उठून जाल्यार पळयलें जाल्यार तेंच्यांनी थोडी काजी सालवार गेली आनी जे काजी रोंपे रोयल्ले जी कलमां रोयल्ली ती कलमां चडशी जळयली आसा आनी गांवच्या लोकांच्या चडशे हांगा काजीचे रोंपे आसा। तेन्ना संबंदीत जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा त्यांनी याची दखल घेवची आनी जे लोकांचें नुकसान जालां त्या लोकांक नुकसान दिवचें अशी मागणी तेंच्यांनी केली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दावकोणच्यान एकनाथ खेडेकर।